कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. अंकोला अरबी समुद्रात द्वीपार श्री कुकडेश्वर आणि नेत्राणी देवीला वार्षिक उत्सव. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या मच्छीमारी समाजाचो आराध्य आशिल्लो बेलेकिरी हारवाड लगीच्या समुद्रात द्वीपार आशिल्ल्या श्री कुकडेश्वर आणि नेत्राणी देवीली जात्रा मोठ्या उत्साहात पार पाडली. अंकोला तालुक्याच्या अरबी समुद्रात आशिल्ल्या द्वीपार या देवीची श्रद्धास्थान असून प्रतिवर्षाप्रमाणे या निसर्गनिर्मित प्रदेशात आशिल्ल्या या कुकडेश्वर आणि नेत्राणी देवीच्या जात्रेक हारवाड, अंकोला, बेलेकिरी आणि इतर गावचे भक्त या देवालया दर्शनाक बोटीचेर वचून दर्शन घेतात. या देवाक केळीचो घड अर्पण करची प्रथा असा. या देवील्या श्रद्धेन फक्त मच्छीमारी समाजात न्ही तर इतर समाजाचे भक्त आपले सांगणे अर्पण करतात. या समुद्राच्या मधल्या द्वीपार होड आकाराचो निसर्गनिर्मित होड फातर असून तेज भितर एक गुढे भितर देव असून त्या देवाक वार्षिक उत्सवा निमित्तान आपापली सेवा अर्पण करतात. भक्ताक वचू दर्शनाक प्रशासन खास बोटीची व्यवस्था करता. सुरक्षा जॅकेट घालून यो वच करची खास सुव्यवस्थेची पोलीस खाते जिम्मेदारी सांभाळतात. भक्ताक या दर्शनाक हेच फुडें प्रशासनान खास बेलेकिरी, हारवाड, मुदगांव, बेळंबर, मंजगुणी अशा स्थानिक लोकांक दर्शनाक अशेच जात्रे अवकाश करून दिवं जाय अशें स्थानिकाली विनंती आसा. नाही रे हिंदी सागराची ही कोणी देवा हे कोण रे? करा रे सामान ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊ ಮಗ ಹಿಡಿ ಸರಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊ ಕೊಡು ನೀರು ಬಿಟ್ಟವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಣಲ್ ಕೊಡ ಹಿಡಿ ಕೊಡು ಸರಿ ಕೊಡು ಇದು ನಿಂಗ ಬಾಳ ಕೊಡ ಸರಿ
कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मिळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर, शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लेमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मिळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. उळवी श्री क्षेत्र चन्नबसवेश्वर देवालय जात्रेची जोरदार तयारी. उत्तर कर्नाटकातले भाविकाले श्रद्धास्थान आशिल्ले कारवार जिल्ह्याचे जोड्या तालुक्यातले उळवी श्री क्षेत्र चन्नबसवेश्वर देवस्थानाचो वार्षिक जत्रोत्सव जोरदार सुरुवात जाले असून या जत्रोत्सवाचे महारथोत्सव 13 फेब्रुवारी 2025 असून तेजे खातीर उत्तर कर्नाटकांतल्यान भाविक येवूंक सुरुवात जाला. टँकर, बैलगाडी तसेच पदयात्रा अशा स्वरूपाचे हे जात्रेचे खास वैशिष्ट्य आसा. बेळगाव धारवाड जिल्ह्यातल्यान भक्त या जात्रेक 100 ते 200 किलोमीटर पायी चलत येतात. ते खातीर तेमकां लागचे अन्न, उदक तसेच बैलाक लागतो चारो टँकरांतल्यान हाडतात. सकाळ आनी सांजेर चलतात. दनपारां झाडापोंदात किंवा देवस्थानात आराम घेतात. देवस्थानाचे ट्रस्ट आणि वन खाते या भाविकां खातीर गैरसोय जावं म्हूण विशेष खबरदारी घेतात. जोड्या तालुक्याच्या दांडेली, उळवी, कुंभरडा उळवी या रस्त्यार पिवच्या उदकाची आणि विश्रांती खातीर सावळेक टेंटाची व्यवस्था केली उरता. जंगलाक उज लागनो म्हूण खास जाग्यार वन खात्या मार्फत गस्त चालू उरता हे विशेष आसा. जोयडा नागोडाच्या सांगबे श्री दुर्गादेवीलो वार्षिकोत्सव साजरो. जोयडा तालुक्याच्या नागोडा ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या सांगवे हिंगा श्री महामाया दुर्गादेवीलो वार्षिकोत्सव साजरो जावन सकाळी धार्मिक कार्यक्रमाबरोबर सत्यनारायण पूजा, होम, महाप्रसाद नंतर रात्रीन नाटप्रयोग साजरो जालो. कारवारच्या सदाशिवगड व्याप्तीत अमूल दुधाचे एकच डिस्ट्रीब्युटर अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, सदाशिवगड. अमूल दूध होलसेल किमतीत विक्रीचे हॉटेल, लग्न, मुंज, वाढदिवस अशा प्रत्येक समारंभाक किंवा इतर कार्यक्रमाक अमूल दूध, दही, बटर मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, पनीर, अमूल दुधाचे चीज, ताक, दही, तूप, रसगुल्ला, गुलाबजाम, इलायची, मिल्कशेक, बदाम, केशर यासारखे अमूल कंपनीचे हर एक चीज मिळचे आणि ऑर्डरी प्रमाणे आईस्क्रीम मिळचे ठिकाण अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, अपोजिट दुर्गा बँक, सदाशिवगड. अधिक माहितीसाठी 8277531311 या नंबराचे संपर्क साधचो. अनाथ व्यक्तीक आधार जाल्ले कारवारचे समाजसेवक माधव नायक. सरकारान सार्वजनिकाला आरोग्याच्या दृश्टीन खूप कितें तरी सवलत दिलात अशें आमकां पेपरार वाचूं मेळटा, आयकूं मेळटा. जाल्यार प्रत्यक्षात तेजो कितपत सार्वजनिका उपयोग जाता हे लोकांक कळचे म्हत्वाचे आसा. कारवारचे समाजसेवक जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष श्री माधव नायक हेमगेलो एक सद्याच ऑडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्लो की कोणी तरी एक मनशान तेका एक अनाथ व्यक्ती खंय तरी पड आसा, त्या पांयाक किडी पडला अशें सांगून तुमी तेका मदत करा म्हूण सांगतले. ते वयतले ती व्यक्ती तेमकां मेळना. जाल्यार 2 दिवस अशें जाले नंतर तिसऱ्या दिसाक कारवार सुभाष सर्कला कडेन आशिल्ल्या या कृष्णा केळस्कर हेमकां कारवार जिल्हा आस्पत्रेंत व्हरून उपचार सुरू करची गरज आशिल्ली. ही व्यक्ती आरामनाम जावन बरेच दिवसाच्यान खूप कडेन ट्रिटमेंट घेतली आशिल्ली. तो अनाथ जाल्ल्यान हिंगा थिंगा फिरते आशिल्लो. अखेर माधव नायक हेमी तेमकां मेळना. तेमगेले परिस्थिती पळोवन एम्ब्युलन्साक 108 गव्हर्मेंट एम्ब्युलन्साक फोन केल्यार एम्ब्युलन्स अर्ध तास जालो तरी येवंक पावलो ना. तर माधव नायक म्हणटात, जर एम्ब्युलन्स टायमाचेर पावना तर त्या एम्ब्युलन्साचो सरकारी उपयोग लोकांक कितें फायदो. अखेर प्रायव्हेट एम्ब्युलन्सांत व्हरून माधव नायक हेमी तेमकां सरकारी आस्पत्रेंत उपचार सुरू केलात. तेमकां सध्या आतां उपचार सुरू आसात. अशा गरिबाक वेळेचेर हो सरकारी लाभ मेळना जाल्यार तेजो उपयोग कितें अशें माधव नायक हेमी म्हणटात. ಗುಣ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಊರು ಯಾವುದು?
ಕುಂದಾಪುರ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೋಗಿ 20 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಯಾರು ಇಲ್ಲ? ಯಾರಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಂದೆ 25-30 ವರ್ಷ ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದೆ ಕಡೆಗೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ತಾಗಿದ್ದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರವಾರ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? ಈ ಕಾರವಾರ ಬಂದು 15 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. 15 ದಿವಸ ಆಯ್ತಾ? ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಅವರು. ಇಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ? ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ? ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಔಷಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹುಳ ಬಿದ್ದದಲ್ಲ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ. ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಳ ಬಿದ್ದದಲ್ಲ, ನೋವು ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಜೀವ ಬೇಕು, ಕಾಲು ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ, ಕಾಲು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ದಿವಸ ತೆಗೆದಂಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕಾಲು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, 4 ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ? ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ 3 ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಆಯ್ತು. JJ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ವಿನೋತಾಯ್ ಠಾಕ್ರೆ, ಮತ್ತೆ DY ಪಟೇಲು, ಮತ್ತೆ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ. ಓಕೆ. ಈ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಕಳ್ಸಿದ್ರು, ನಾನು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ದಾರು ಸಂಬಂಧಿಕರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ನೋಡುವ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಏನಾಗಿದೆ? ಹುಳ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಹುಳ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಡ. ಈಗ ಇಡೀ ಜೀವನ ನಿಂದು ಹುಳ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.